समर्पिता प्रभु न पाएंगे आराम। महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी सुखी कृपा बलोकाना करो आमी बरो दुखी कृपा बलोकाना करो आमी बरो दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाय चैतन्य निताय तव कृपा बले पाय चैतन्य निताय गौर प्रेमा माया तनु पंडित गदाधर गौर प्रेमा माया तनु पंडित गदाधर श्रीनिवास हरि दशा दया रूप रघुनाथा स्वरूपना रूप रघुनाथा जुग करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालो जगत संसारे तुम बिना हे दयालो जगत संसारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. आता नेक्स्ट भक्तीन पवनी आणि भक्तीन उन्नती माताजी त्यांनी आता कीर्तन करताची तांगेले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन म्हळ्यारी त्यांनी बालोत्सव कोंकणी हंतू रेग्युलरली त्यांनी प्रोग्राम्स नी अटेंड करता आसताची आणि आमका सगळ्यांक गोत्तशील म्हणके त्यांनी दामोदर लीला हंतू मेन कैरेक्टर्स आशिल्ली भारी चंद कोण त्यांनी ड्रामा केलेला आसा त्यांनी व्हेरी ऍक्टिव्ह आणि वायब्रंट डिवोटीज बेंगलोरातून आसताची आणि त्यांनी हे चॅन्टिंग हरे कृष्णाचे रिपोर्टिंग आणि व्हेरी रेग्युलरली कोरनू भारी सिन्सियर डिवोटीज त्यांनी आता तांका श्रीमती स्वाती प्रभू माताजी आमकां गोत आसा ती स्वाती प्रभू माताजी मस्त जन चेडवांक भारी चंदरी तिरी त्यांनी गाईड करता ती हांक समेत पवनी माताजी आणि उन्नती माताजी समेत तांका भारी चंदरी तिरी गाईड करता आसा सो आता त्यांनी आमगेले हा प्रोग्राम आणतो आता नेक्स्ट कीर्तन करता आसाची ओवर टू यू पवनी एंड उन्नती माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कीर्तन स्टार्ट करायचं तुम्ही. वृंदावन रम्य स्थाना दिव्य चिंतामणि धामा रत्ना मंदिर मनोहर. वृंदावन रम्य स्थाना दिव्य चिंतामणि धामा रत्ना मंदिर मनोहर. अप्रता काळिंदी रे राजहंस केली करे तहे शोभे कनक कमाला. अप्रता काळिंदी रे राजहंस केली करे तहे शोभे कनक कमाला. तारा मध्ये हेमापीठ अष्टदळे बेसित अष्टदळे प्रधान नायिका. तारा मध्ये हेमापीठ अष्टदळे बेसित अष्टदळे प्रधान नायिका. तारा मध्ये रत्नासने बशियांचे द्विजाने श्यामसंगे सुंदरी राधिका. तारा मध्ये रत्नासने बशियांचे द्विजने श्यामसंगे सुंदरी राधिका. गुरुबल बन्या राशी आम्ही
हास्य परिहास संभाषणे ओरूपाला भण्या राशी आम्ही आपरिचे काशी हास्य परिहासा संभाषणे नरोत्तम दास कोये नित्य लीला सुखा मोये सदई सुरुका मोरा माने नरोत्तम दास कोये नित्य लीला सुखा मोये सदई सुरुका मोरा माने वृंदावना रम्य स्थाना दिव्य चिंतामणि धामा रतना मंदिरा मनोहर रतना मंदिरा मनोहर हरे कृष्णा हरे कृष्णा भारी चंद्र रीती सांगितलं सर. थँक्यू पवनी आणि उन्नती माताजी. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट आम्हाला भक्ती देवी दासी ती परम करुणा पहुतुई जन निताय गौरचंद्र म्हणून निताय गौरांगाला सांगेल एक पद सांगतास है म्हळरी द टू लॉर्ड्स है हन्नी दॉगजन the supreme personality of Godhead Nitai आणि गौरचंद्र आणि supremely merciful असच आणि पुरा अवताराचे एसेन्स जावन असाची. सो तांगेले ग्लोरिफिकेशन आवैरी आम्ही हे परम करुणा हे पद आता आम्हाला भक्ती सांगतास. परम करुणा म्हणरी त्यांनी मोस्ट मर्सीफुल इन्कार्नेशन श्रीला रूप गोस्वामी महाराजांनी सांगितलं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः मळरी तू कृष्णची जलरी मोस्ट मनिफिशंट मळरी करुणामयी अवतार जाऊन गेनो श्री चैतन्य महाप्रभू जाऊन गेनो आयला तशीची बलरामू नित्यानंद प्रभू जाऊन गेनो आयला. सो तांगेल ग्लोरिफिकेशन आवैरी आता आम्ही परम करुणा भजन सांग्या. करुणा पाहुदोई जन निताय गौरचंद्र सभावतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद बजो बजो बाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी विषय चढ़िया सिर से माजिया मुके बोलो हरे हरे मुके बोलो हरे हरे मुके बोलो हरे हरे
Ekore bhai tribhuvane nai emone dayal data. Pashu Paki Jure, Pashi Paki Jure, Pashana Vidare Suni Jana Guna Gata. Samsare Majiya Gohile Poreya Tapade Nahilo Asha. Apana karama bunjaya shamana kaoe lochan asa. Parama karuna bahudohi jana nitai gaura chandra. Nitai gaura chandra. Nitai gaura chandra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Nitai Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaura Hare Bol. At the next, Her Grace Mathura Mataji आणि एक स्मॉल टॉक दिताची तांगेल स्मॉल इंट्रोडक्शन म्हळ्यार हानी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज हांगेले डिसायपल जावन आसाची आणि भागवत पुराण कोंकणी आजचे प्रोग्राम्स म्हळ्यार स्टार्ट जाला तुलेन आमी अटेंड करता आसाची आणि रेग्युलर स्पीकर जावन आसाची हांगा भागवत पुराण कोंकणीन तो आणि एस्पेशली एकादशी आणि स्पेशल इव्हेंट्स तो आमकां हांगेर गुर्त आसा म्हळ्यार आमी बेंगलोर आसतना आमी जगन्नाथ मंदिरान मीट जाता आशिल्लींची व्हेरी हंबल डिवोटी आमी आणि
वंडरफुल बुक डिस्ट्रीब्यूटर भारी लायक प्रीचिंग करताची म्हणा प्रॅक्टिकल आम्ही कृष्णा कॉन्शियसनेस आमगे जीवनान तो कशी अळवडसून घेऊया येतो म्हणून भारी लायक प्रीचिंग करताची. आता मथुरा माताजी ओव्हर टू यू. तुम्ही कंटिन्यू करूया. तुमका 15 मिनिट्स टाइम आसा. हरे कृष्णा. मथुरा माताजी ओव्हर टू यू. ऐका ना, म्यूट असं म्यूट काढा. जल हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज पावन एकादशी दिवसा दिवसो चैतन्य महाप्रभुले विषय सांगचे एक मिगेल एक भाग्य हे म्हाका सेव दिलेले सगळ्यांक मिगेले एक थँक्स सगळ्यांक. सो मिगेल गुरुले आणि आमगेले प्रभुपादाले चरणाक मिगेल कोटी कोटी मिगेल नमस्कारो आणि मालगाडाले आशीर्वाद आणि हंग पूरा वैष्णवीले आशीर्वाद हांव मागता आसा. हे मिगेल तोंडान थोडी एक दोन उत्तर चैतन्य महाप्रभू विषय सांगच्याक म्हाका शक्ती मेळ्ळो म्हणून. कृष्ण तागेले दिव्य लीले कोण मुगसून तरी आलोचन करता. कसं म्हळ्यार चिरकाल नाही करी प्रेम भक्तिदान भक्ती विना जगतेर नाही अवस्थान. म्हळ्यार हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार दीर्घ काल जावन हांव अनन्य प्रेम भक्ती दान हे जगत जनाक हांव दिल्लें ना. प्रेम भक्तीचे दान हांव दिल्लें ना. असल प्रेम भक्ती ना जाल्यार हे भौतिक जगत वेस्ट. कसले असली ते भगत जगत आसून व्यर्थ. तसल मी आता जन शास्त्र अनुसार मिगेल पूज करच्या पुरो जाल्यार म्हाका ताजेर म्हाका मस्त संतोष मेळना. तश निमित्त हांव हे ब्रजभूमी जनाले गोपी जनाले भक्ती भाव प्रेम भाव सगळा शिकोच खातीर हांवाची एक भक्त जावन भक्ती प्रॅक्टिकली हांव अनुभव करून या सगळ्यांक प्रचार करता म्हणून लेखता. तशी हेची चैतन्य महाप्रभू राधाराणील भाव घेवन राधाराणील कलर घेवन हे जगतांतू अवतरिस्ता. तशी या हांतू कलियुग हा धर्म कसले तर कलियुग नामसंकीर्तनाची स्वतः कोर्ण चैतन्य महाप्रभून सगळा जाती नियम कसले नाशी सगळ्याक वांटिले. तसं चैतन्य महाप्रभूले आजी आम्ही काणी ऐकूया. चैतन्य महाप्रभू आईचे कितल्या 250 वर्ष पुढे नवदीप म्हळ्यार गांवांतू जन्म घेता. त्या जन्म घेतना कसं जाता म्हळ्यार फाल्गुन मासाचे पुनवे दिवस सूर्य चंद्रग्रहण असता. चंद्रग्रहण असल्यार तेतून जन पुरा हरी 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 म्हणून सांगताची न्हंय तू नाचता आशिल्लींची हरी हरी म्हणून न्हंयची न्हांवच्याक वता आशिल्ली. तसले हरी घोष सक्कर कडेन जाता आसतना चैतन्य महाप्रभू जन्म घेता. तागेले अण्णा नाव जगन्नाथ मिश्रा आणि अम्मा सची देवी. या चैतन्य महाप्रभू 8 जन चिल्ले चढून मोन तरी जन्म घेता. त्या खातीर ताका निमाय म्हणून नाव दिताची. निमाय म्हळ्यार कशें नीम म्हळ्यार हे कोडबेवा रूख निमा रूख म्हणटा पळय ते. निमाय म्हळ्यार कसलें नांव दवरता अशें म्हळ्यार यमराजाक तो कोड जावन असो म्हळ्यार तो दीर्घायुष जावन आसता म्हणून ताका निमाय म्हणून नाव दवरताची. ताका अनेक नाव विश्वंभर म्हणून नाव आसत. तशीच ह्या चेडवाले जातक संस्कार म्हणून करताचे. जातक संस्कार करतना एक व्हडलो महापुरुष जाले एक ब्राह्मण येता. येवन तागेले जातक पळयता. सांगता हे जातक पळोवन हो साक्षात नारायण हो सक्कड जगत जनाक उद्धार करता. तसल आणि ब्रह्म शिव शुक
तांणी पुरा खंयची एक आमकां जाय जाय म्हणून प्रेम भक्ती कृष्णाल प्रेम भक्ती जाय जाय म्हणून तांणी मागता आशिल्ली तसल प्रेम भक्ती सगळ्यांक हो दिता आनी सगळें जगत हाका प्रीत करता आनी सगळें जगत हाका गौरव दिताची आनी कसं म्हणटा म्हळ्यार हो हागे निमित्त सगळें जगत तांतू वैराग येवन जन पुरा भक्ती पतारी वताची म्हणून सांगता आनी कसं म्हळ्यार भगवत द्रोही जालेले हानी मुस्लिम म्हळ्यार यवन म्हणून सांगताची तांणी समेत चैतन्य महाप्रभूले चरणार कोण हांतू भक्ती मार्गांतू येताची म्हणून तो सांगता ब्राह्मण आनी सांगता कसं म्हळ्यार हो कृष्णाल म्हणकेची धर्माचे स्थापन करता कृष्ण कशी धर्मा स्थापन खातीर अवतार घेता तशीच हो धर्म स्थापन करता म्हणून सांगता हे आयकून जगन्नाथ मिश्राक भारी खुश जाता म्हणून ताका ब्राह्मणाक दिवच्याक तेगेले कसली दुड्ड आसना तेन्ना दुड्ड आसन जाल्यार तागेले चरण धरून बळबळी रडता तोय ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्राले चरण धरून रडता म्हणजे इतले संतोष जाता तांकां तितले संतोष तो ब्राह्मण म्हणटा असल जातक पळोवन भविष्य सांगचे विगेले एक व्हडले पुण्य विगेले एक व्हडले सुकृत म्हाका असल जातक पळोवचें म्हण तांतू संन्यास जात म्हणून आसता जाल्यार ते संतोषा वेळार संन्यासी जात म्हणून सांगना तशी तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार पुरा जन हरी 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 म्हणून हरी उच्चारण करताची तेन्ना सकड देवती पुरा सकड मंगलोत्सव आचरण करताची मृदंग कोळलू आणि पुरा शहनाई पुरा सकड वाजिता के तितले मंगलोत्सव करताची तेन्ना अदिती देवाले अम्मा तिवे येवन हातांतू दूध आणि तांदूळ घेवन चढाले माथ्यार घालतके तसल नमुन्याचे उत्सव थंय जाता पुरा चंचन देवते सकड येताच के सची माता कोण म्हणून कळना आनी सुंदर सुंदर स्त्री कोण म्हणून कळना तांणी आशीर्वाद दिवच्याक येताची चेडू इतले चंद आसता के गुंगूर केसू कमला मणकेची तावरे फुल्ला मणकेची दोळे मागीर तागे नाक तिळाचे फुल्ला मणके नाक भूज रुंद जावन हातू दिंबे तनक येतके बण्णु भांगर करगिसिला कशी कलर येता तसल नमने बण्णुके तसल चरडा पळोवन सगळ्यांक भारी भारीची खुशी जातके सगळ्यांक तसल चैतन्य महाप्रभूले जनन जाता ते पुरा शुभ सूचने सकड जातके जगन्नाथ मिश्रा आनी सची माताला घरकडे तशी ते चेडू कशी कृष्णा लीली जाते की तशीच चैतन्य महाप्रभू समिता मस्त लीली करता तांतू एक इम्पॉर्टंट हांव 2 लील सांगता कसं जाता म्हळ्यार चेडू 4 महिने आसतना ते एक सरप येता तांगेले घरकडे हो चैतन्य महाप्रभू कसं करता पोट ताणता वचून ते सरप सुत्तू घालन आसता ताजे न्हिदता सकड सची माता आनी पुरो थंय आशिल्ली भालमेचे पळोवन भिवन बोब मारताची ह्यो सरप म्हणटा ह्यो सरप म्हणून कशी गरुड म्हणून म्हणाची तेन्ना सरप धांवता म्हणटा तशी सरपा धांवणेता चेडा कांय जाणा तांणी पुरा दृश्टीनी सकड काडताच की तसल चैतन्य महाप्रभू तो भगवंत कृष्ण साक्षात कृष्णची तो शेषशाही म्हणके त्या सर्पावेर न्हिदता जना भय जाता कांय भय ना तो आणखी सर्पा मागशी वतके तशी चसल लीली करता अनेक लील सांगता म्हळ्यार हे चैतन्य महाप्रभू लील ह्या म्हळ्यार अवतारू एक गुह्य अवतारू गोप्य म्हळ्यार कोणाकी कळना ते तसल अवतार हे कसं म्हळ्यार राक्षसी प्रवृत्तीचे जन देव म्हणून नमगणाती जाल्यार भक्ता दोळ्या देखून भगवंतू निप्पू जायना भक्त तांणी खंडित धरताची हो भगवानाची हो कृष्णाची म्हणून धरताची तसल नमन्याचे भक्ताले भक्ती तशी कसं जात म्हळ्यार एक पण ब्राह्मण येता हांगेल घरकडे तो पुढे कसं म्हळ्यार पुरा जे यात्रा करता असेल तांणी एक कोणाले घरकडे येवन थंय प्रसाद ग्रहण करचे पद्दत आसता तशी हो ब्राह्मण थंय जगन्नाथ मिश्राल घरकडे येता तांणी भारी खुशेन ताका स्वागत करताची तेन्ना तांणी कसं तांणी रांदप कोण जेवचे आशिल्ले तशी तो ब्राह्मण
ताका पुरा वासरीनी फूटांनी कोरून तेन्ना पुरा शाण्यांनी काणूर आनी पेड्यांनी ह्या करची आशिल्लें उज्ज्यार रांदप तशी करता रांदप करून तागेलो सालिग्राम आसता तेन्ना गोपाल मंत्र म्हणून ताका नैवेद्य तुळशी दळका नैवेद्य करता म्हणटाना चैतन्य महाप्रभू सांज चेडूं येवन तें खाता. अय्यो हांव देवाक नैवेद्य करता म्हळें केल्यार आज करूं जाय न्हय असो असो वाडणे पळय ब्राह्मण म्हळ्यार वैष्णव म्हळ्यार केन्नाय सोनाची आ देवाली इच्छी तशी दिसता. हांव म्हाका कसले कंद मूल फल असलं ते दी हांव ते आज जेवता म्हणटा. यो जगन्नाथ मिश्रांनी म्हणता सची माता यो नाना आज तूं जेवण करनाशी कशी अनेक पण असो दही दोन अनेक पण तू रांदप करी म्हणून म्हणता. तशी अपास वासरीने फूट करून अपास रांदप करता. अपास रांदप करून तो ब्राह्मण अपास तागेले सालिग्रामाक नैवेद्य करता म्हणटाना अपास चैतन्य महाप्रभू येवन ते प्रसाद खावन सोडता. तेन्ना यो हे अशी कसले जाता म्हणून चेरडाक बिश्टाचे जगत जायना म्हणून तांकां भारी बेजार जाता. तो सांगता ब्राह्मण वाड न्ही देवाल म्हणा ना आजी हांव जेवचें म्हाका कसलें फल नेसलें दी हांव तेची खावन आजचे दिवस काडटा म्हणटा. ना ना जायना म्हणून सांगताची. तेन्ना तागेले चैतन्य महाप्रभू अण्णा तागेलें नांव विश्वरूप येतके विश्वरूप येवन ताका पळयलें तागेलें तेजस पळोवन ते ब्राह्मणाक इतले खूश जाता की हे असले म्हणे तेजस आशिल्लो हे पूत कोणालो हो तांणी सांगेलो पूत तो तसल मोगान प्रितीन सांगता की यो आमगेल घरां तूं कशी तू आज जेवणास आज 3 पहर म्हळ्यार 1.5 घंटे जाता की तू आज एक दिवस पुणे रांदप कोरका आमी चेरडाक भितर घालताची बागला भितर घालून बागेल घालताची तू जेवकाची रांदप कोरकाची म्हणून प्रितीन मोगान सांगता की. तशी आमी केन्नाय उलयतना कोणा प्रितीन उलयले कोणा मन जाल्यार वळसू येता म्हणून आमी हे हातून आमी शिकयता. तशी प्रितीन मोवाळ उत्तर सांगल्यार खंयचे कोप आशिल्लो मनीस जाल्यार तो तागेलें मन चेंज करता. म्हळ्यार एक उदाहरण ते विश्वरूप तागेले अण्णान सांगतरी अपास 1.5 घंटे रात्री अपास रांदप करतना आका चैतन्य महाप्रभूक रुमा भितर घाल बंद करून भायर जगन्नाथ मिश्र बोट घेवन बसतले. तेन्ना रांदप करता करतना हांणी पुरा न्हिदलाचे हांकांय पुरा न्हीद येयला. तेन्ना बागेल घाल्यार अपास रांदप करून अपास देवाक नैवेद्य करून गोपाल मंत्र म्हणतना अपास चैतन्य महा प्रत्यक्ष जातना तेन्ना सांगता तू आपयल तेन्ना हांव येनासर बुजत तुवें तू आपयलें हांव आयलो म्हणून म्हणटा. तेन्ना ताका ब्राह्मणाक 8 हात आशिल्ले रूप ताका दाखयता ब्राह्मणाक. 8 हात म्हळ्यार 4 हात शंख चक्र गदा पद्म 4 हातांत मागीर 2 हातांत कोळल मागीर आनी 2 हातांत लोणी अशी 8 रूप आशिल्ले कृष्णा रूप ताका दाखयता. तेन्ना ताका भारी संतोष जाता आनंद जाता ब्राह्मणाक. यो स्वतः भगवंत येवन मिगेल प्रसाद खाली न्हय म्हणून ताका भारी खुश जाता. तशी चैतन्य महाप्रभू केन्नाय हांव देव म्हणून सांगनी जाल्यार केलो जनाक ताणें देवाले साक्षात्कार दाखयल्ले आसा. उदाहरणेक हे एक पंथा आनी एक सार्वभौम भट्टाचार्याक आनी मुरारी गुप्ताक राम जावन आनी जगाय मदा येले संहार करताना सुदर्शन चक्र हे सकल सोडताना देवाले रूप चैतन्य महाप्रभून दाखयल्ले आसा. तशी चैतन्य महाप्रभू विषय सांगता जाल्यार सांज व्हड जाता तरी तो पंडित जाता संस्कृत पंडित जावन काश्मीर पंडिताक एकलो काश्मीर पंडित ताका सोलसिता. तशी मागीर चैतन्य महाप्रभू ईश्वरपुरी देखून दीक्ष घेता मागीर केशव भारती देखून संन्यास दीक्ष घेता. एक्चुअली गया तागेला अण्णान जगन्नाथ मिश्रा मरताना तो गया वचून तागेल्या 12-13 दिसाकड कर्म करताना थंय ताका ईश्वरपुरीले भेटी जाता थंय दीक्ष घेता मागीर केशव भारती देखून संन्यास घेता. चैतन्य महाप्रभू पुराच तागेलें आयुष्य म्हळ्यार 48 वर्ष म्हणटना तागेले अर्ध 24 वर्ष आमी अर्ध केला. 24 वर्ष तागेले चेडूपण तागेले शिकवण तागेले गृहस्थाश्रम मागीर तेंच 24 वर्ष मागीर 24 वर्ष म्हळ्यार 6 वर्ष दक्षिण भारत यात्रा वता मागीर 18 वर्ष जगन्नाथपुरीन तुजी चैतन्य महाप्रभू
राबता तांतू कश म्हळ्यार जगन हांगा तागेल बायलेल दोन बायलां दोन हडिकोन घेता तांगेल नाव एक विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया आणि विष्णुप्रिया तांकां हडिकोन घेता मागीर संन्यास घेतना विष्णुप्रियाका 16 वर्ष असता ती सोडून तो चैतन्य महाप्रभू संन्यास घेता संन्यास घेतल्यार चैतन्य महाप्रभून तागेल कशी संन्यासी नसता कशी कृष्ण प्रेम दिवका म्हळ्यार स्वतः आचरण कोण दुसऱ्यांक दिलेले अंतु चैतन्य चरितामृत सांगता की पात्र पात्र विचार नाही नाही स्थान स्थान ये यहाँ पाय ताहा करे प्रेम दान म्हळ्यार पात्र पळयना कोण पात्र खंयची जाती कसल हो शिकला की शिकन की कसल हागे धर्म कसले पळयना अशी पात्र खंय म्हळेले जाग येना खंय म्हळ्यार तांक सगळ्यांक प्रेमदान दिलेले चैतन्य महाप्रभून तशी तांतू एक चैतन्य महाप्रभूले हांव इन्सिडेंट सांगच्या गेल्यार मस्त असा एक दिवस पावना एक 10-15 दिवस कोण सांगता पडता एक हांव लीला सांगता एक पंत कसं जाता एक ब्राह्मण येवन चैतन्य महाप्रभू आपयता तू आमगेल घर कडेन येवका आमगेल घर कडेन येवका म्हण तेन्ना चैतन्य महाप्रभू हा ओपता सांगता ब्राह्मण हांवें बनारसाचे पुरा संन्यासीक आमगेल घर कडेन आपयला तू येवका म्हणून ते जायत म्हणून चैतन्य महाप्रभू वता चैतन्य महाप्रभू वचून एका न्यायार बसता तागेले तेजमय जाल्ले रूप पळोवन तांकां सकड मायावादी संन्यासीक तितले आश्चर्य जातके तेन्ना थंय केशव वय तेन्ना तांकां भारी आश्चर्य असल म्हणे संन्यासी वचून न्यायार वचून बसला तेन्ना प्रकाशानंद सरस्वती सांगता कसलो तू थंय बसला यो हांग येवन बस म्हणून तांणी आसन दिता नाका हांव नीच जालो संन्यासी खातीर हांव हांग बसता म्हणून सांगता तेन्ना तांणी सांगता की तुगेले केशव भारती तुका संन्यास दीक्ष दिला म्हळ्यार तू शंकर म्हळ्यार शंकर हांगेले शंकराचार्याले हांग तू येत न्हू तू कसं लाग वेदांत दर्शन वेद आनी शिकना अशी या जावकावन भावक जावन संगीत नाम संगीत कोण सुकण नृत्य करता कसं लाग तू हे करता म्हणून निमगिता तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता मिगेले गुरु ना म्हाका हेची सांगिले कसं म्हळ्यार मूर्ख तुम्ही तोमारा नाहिक वेदांताधिकार कृष्ण मंत्र जपा सदा येई मंत्र सार सांगता मिगेल गुरु सांगले तू मूर्ख तू वेदांताचे अध्ययन करता तितला तू योग्य ना तू खाली सदैव कृष्ण नाम जप करी हे पूरा वैदिक स्तोत्राचे सार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे जप करतो सगळो दिवस तू हे जप कर हे पूरा शास्त्राचे सार हे सकड समस्त मंत्राचे उच्च मंत्र तू हे जप केला पुरो म्हणून सांगले म्हाका त्या खातीर हांवें ते वेदांत आनी अध्ययन करूंक हांव वचनी म्हणून सांगता तसले चैतन्य महाप्रभून हे कलियुगा धर्म हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम संकीर्तनाची सकड आमगेले हृदय आशिल दोष हृदय आशिल अनर्थ निवारण करू एकी उपाय म्हणून सांगताची कृष्णान प्रति अवतारान तू अस्त्र शस्त्र घेवन राक्षसाक दिवश मारले जाल्यार चैतन्य महाप्रभू अस्त्र कसने काय ना तागेले एक तेजोमय झालेले तागेले शरीराचे एक दर्शन आणि तागेले हे हरिनाम संकीर्तन हरिनाम तेंची दोन्ही अस्त्रान पुरा जनाले राक्षसी प्रवृत्ती असेल हृदय असेल राक्षस निवारण करून सगळ्यांक भक्ती जाता तशी दक्षिण भारत यात्रा तो चैतन्य महाप्रभू बत्ता थंय वाटेरी मेळटना पुरा जनाक उद्धार स वर्ष चैतन्य महाप्रभू हांगा दक्षिण भारत यात्रा वता ते मेळटना वासुदेव दत्त कुष्ठरोग मेळटा ताका कुष्ठरोग दुखून उद्धार करता मागीर रामाराय ताक भेटी जाता ताक भेटी जेवन तांणी कृष्ण प्रेम ಬಗ್ಗೆ मस्त उलोवन घेताची तशी श्रीरंगा वता श्रीरंगा तो ब्राह्मण इवन उडपी समेत चैतन्य महाप्रभू वता जाल्यार कसं हे सौतांक कशें म्हळ्यार एक आमी
आम्ही कोण येईल क्रमू आम्ही करची अशीची आम्ही अशी करचे म्हणजे रिच्युअल्स म्हणजे अशी कोण येईल आम्ही म्हणून करताची सकट भक्ती असते तांकां पूरा करेक्ट करताची देवाक आता आम्ही कारकळा तो वेंकटराम देवस्थान आपले दिविटीगे सलाम म्हणून म्हणताची देवा जागोचे देवा नित्कारोचे पूर रिच्युअल्स सकट करेक्ट करताची जाल्यार तांकां प्रेम भक्ती म्हळ्यार प्रेम यो देव मिगलो देवा का जाव नित्कार का देवा अशी कोर का देवा तशी कोर का देव आमगेले येद्रा बेसून आसा म्हळ्यार तसल भावना मस्त थोडे जन आसचे रिच्युअल्स म्हण करताचे आम्ही पूरा घरकडे पूरा गणपती पूजो प्रत्येक रिच्युअल्स म्हणून करताची जाल्यार भक्ती प्रेममयी भक्ती नाम प्रेममयी भक्तीची इम्पॉर्टंट म्हणून सगळ्यांक पूरा जन दक्षिण भारतांत पूरा जनाक चैतन्य महाप्रभू हेची प्रचार करता तशी मागिरी लास्ट चैतन्य महाप्रभू 8 वर्ष हांगा जगन्नाथपुरी तेगेल्या आम्मान सांगला म्हणके जगन्नाथपुरी तू राबता जगन्नाथपुरी तू स्वरूप दामोदरांनी रामानंद राय ताका सहाय जावन आसता सहाय जावन असल्यार तांणी चैतन्य महाप्रभून कृष्णाला विरहन मूर्छे जेवचे कृष्ण केस कृष्ण केस म्हणून थंय हांगा धांवचे तेन्ना तांणी कसने पुणे गीत गोविंद असले सकट सांगून चैतन्य महाप्रभूक समाधान करताची एक पंत चैतन्य महाप्रभू खंयकी वचून सिंहद्वारा लगी जगन्नाथपुरी वचून कोण असता म्हणून ताका रुमा भितर घालताची रुमा भितर घाल्यार ताका पुरा वणटीतू कृष्ण दिसता हो हांगास कृष्ण थंय हांगास कृष्ण म्हणून वणटे वचून माथे धडयता त्या वणटे माथे धडयता ह्या वती म्हणून वणटे माथे धडयतना तागेलो हांगा निडलार दखून पुरा गळबळ रगत देवता तसल म्हणे कृष्ण भक्ती विरह तू चैतन्य महाप्रभू असता म्हळ्यार कशी भक्ती करका कशी आम्ही देवा प्रीती करका म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून एक तागेल स्वतः जीवनात पालन करून आमकां पुरा शिकयला कशी प्रेम करता कृष्णाक म्हणून मेळयला तसले चैतन्य महाप्रभूले जन्मदिवस आम्ही फाल्यां मार्च 28 तारखेक सक्कडकन ऑल ओव्हर द वर्ल्ड गौर पौर्णिमा म्हणून आम्ही आचरण करताची कशी कृष्ण जन्माष्टमी मुख्य की तशीच ह्या चैतन्य महाप्रभू गौर पौर्णिमा आचरण जाता सकाळ देखून सांजवेळ तनक उपास कोण मागिरी ते चंद्रा पळोवन जत्तरी मागिरी उपास ब्रेक करताची भारी विजृंभणेन आचरण करते हे असल चैतन्य महाप्रभूले आम्ही प्रीती पात्र जाव का म्हणजेल्यार हे हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार आमगे जाल तितले मट्टाक सकणाक आमगेले नियर अँड डियर एकल्यापुणी मिनिमम 1 लाख मुणी आम्ही सांगता आणि तांगेल जीवन उद्धार करता म्हणून हांव सगळा लागी हांव मागता आसा तुमगेल पाय धरला म्हणून लेखाची सगळा उद्धार करता म्हणून मागता हरे कृष्ण हरे कृष्णा थँक्यू मथुरा माताजी तुम्ही चंद रीती सांगितलं चैतन्य महाप्रभू लीले बग्गे आणि आमका गोत्तशील म्हणके चैतन्य महाप्रभू लीले आणि त्या अवतारू एक गुप्त अवतार जलरी ताची वर्णन म्हळ्यार मस्त शास्त्राचे विंगड पुराण अंतू इवन श्रीमद भागवत मानतो हाची बग्गे सांगितलं असतं कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः कृष्णोची जलरी विषम अकृष्णम म्हळ्यार हो नीलवर्णांत येनी हो गौरवर्ण म्हळ्यार भंगरा कलरांत आयला अवतार घेताना त्या राधा राणी कलर सो राधा आणि कृष्ण ಒಟ್ಟು जावंगेनो चैतन्य महाप्रभू जावंगेनो आयली म्हणा तो कृष्णची जलरी भक्तान रूपाई आयला श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन्या म्हणून सांगितलं असं आणि ब्रजेंद्र नंदन होय सची सुता होयलो से बलराम होयलो निताय म्हळ्यार तो नंद महाराजाला पूत आशिल्लो विष्णू कलियुगांतू म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू जावंगेनो अवतार घेवन आमगे उद्धारा खातीर आयलो आसा आणि तशीची बलराम म्हळ्यार बलराम
नित्यानंद प्रभू जाऊन ऐलाला सर त्यांनी परम करुणा म्हळी करुणामयी जाऊन आशिल्ले अवतारो अशी अशी आमकां मथुरा माताजी संगीत म्हणते पर मार्च 28 आता गौर पौर्णिमा सेलिब्रेशन त्या दिवशी आम्ही लायक विजृंभणेन फेस्टिवल सेलिब्रेट करून चैतन्य महाप्रभुले नित्यानंद प्रभुले कृपे पात्र जाव्या माग्या आता 3 to 4 minutes हरे कृष्ण कीर्तन करून हा प्रोग्राम टाइप करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Jaya Radha Madhava Hare, Jaya Radha Madhava Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओवर टू यू मुरलीधर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माधव चरण प्रभु, थँक यू सो मच फॉर अँकरिंग. आयचे भारी लायक जनाचे प्रोग्राम जाले. एक अनाउन्समेंट अशीन कसन म्हळ्यारी पुरा जनाक आज ये आयलेल बगे थँक यू. एक अनाउन्समेंट कसन म्हळ्यार आमी फाय आमगेले भगवद गीता इन 40 डेसाचे लास्ट सेशन तांतू फुल ओवरव्यू प्रभु दिमचे वता. ते मात न्हय, ताजे इम्पॉर्टंट पार्ट कसं म्हळ्यार प्रभू आमकां सांगता भगवद्गीता देखून कशी ईशोपनिषद्यान कसन लिंक म्हळ्यार देखून कोणूय मिस करूं नाकाची फायचे प्रोग्राम. पुराजन ताका जॉइन जेया म्हणून विनंती करता. हरे कृष्णा. पुराजनाने परमिशन आसल्यार आमकां कन्क्लूड करूया आयचें सेशन. वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा. मीटिंग एंड करता. थैंक यू ऑल once again for joining.